या बिचाचेर येता तेन्ना तुम्ही या बिचाचेर कशें म्हटल्यार इतले ब्युटिफाय करून त्याची खंय तोडमोड करची न्हू किंवा आनी कोण बीच असल्या कारणान कोण पिवपाक बसता अशेय गजाली जावपाक ना। त्याच्या खातीर पयलींच एक CCTV कॅमेरा आमी हांगासर इन्स्टॉल केल्लो आहा। टायम टू टायम मॉनिटर करून जे बिचाचेर जे न्यूजन्स क्रिएट जाता तेंच्या खातीर पनिशमेंटूय खंय तरी जातली। पार्किंग जेन्ना तुम्ही येता हांगासर सारकें मेंटेन करून एक लायनीन लावन तुम्ही या बिचाचो सनसेट एन्जॉय करतो किंवा हांगासर येवन वारो एन्जॉय करतो। त्याच प्रमाणे पिवपाक बीन ते गजाली आतां खंय तरी बंद जावपाक जाय। हांव मागता तुमच्या थ्रू पोलिसां कडेन रिक्वेस्ट करता की हो इतलो ब्युटिफायड स्ट्रेच आहा, डेफिनेटली ही गर्दी जातलीच, हांगासर खूब चडांत चड गर्दी जातली। सो ह्या स्ट्रेचान भितर चडांत चड मॉनिटरींग जावपाक जाय। आमी आमच्या सायडींतल्यान करतले, पण तुमच्या सायडींतल्यान खूब गजाली जावपाक जाय। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून बोगमाळोकार ह्या गजालीचो वापर मोठ्या संख्येन करतले। ही जी सरान आमकां ब्युटिफिकेशन करून दिल्लें आहा तेचो यूज आणि तसेच सांबाळ आम्ही मोठ्या संख्येन करतले। आणि जे भायरचे लोक येतात त्यांना रिक्वेस्ट करता की तुम्ही या ब्युटिफिकेशन ऑफ रिटेनिंग वॉल जो झाला त्याचो बऱ्यापैकी सांबाळ करतो आणि त्याचो वापर करतो, निसर्ग जो आहा हो याचो एन्जॉय तुम्ही करतो। थँक्यू। डेप्युटी सरपंच बाय लोरेन जी आमची सरपंच आशिल्ली त्यांच्या टायमार हें काम आमी चालू केल्लें। खरेंच बरें दिसता पळोवपा खातीर की जेन्ना 1-2 वर्सां पयलीं कांयच परिस्थिती उब रावपाची नाशिल्ली। हाय टायड जेन्ना आमी 2-3 सायक्लोन आयले त्या सायक्लोना खातीर सगळो रस्तो गेल्लो, पूण खरीच एक अशी सांगनशी दिसता की CRZ परमिशन्स किंवा जी एप्रुवल्स आमकां जाय आशिल्ली ती सगळी आमचे माननीय मंत्री आनी दाबोली मतदारसंघाचे आमदार सर मामीन भितर यांच्या सहकार्यान मेळोन आज खूब त्यांच्याच मतदारसंघात अशी इतली कामां जातली पळोवपाक पळोवन आमकां दिसता। कितलीशीच प्लॅन्स आसात। आमी सिन्स आय एम अटॅच टू सर्च ऑफिस अशें दिसता की खरेंच एक काम करपाक उमेद येता। कितलीशीच कामां आमची पायपलायनीन आसा। एक येणाऱ्या 2-3 वर्सां भितर म्हाका दिसता दाबोलीचो एक वेगळोच नजरिया आमकां पळोवपाक मेळटलो। सराचे खुबशे विचार आसात ते म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी सरा बरोबर रावन दोनी पंचायती सरा बरोबर आसात, दोनी पंचायतींनी बरोबर रावन काम करून जर घेतली तर म्हाका दिसता कदाचित चड बरें जातलें सगळ्यांक घेवन। की हे जे ल्हानशें इनॉग्रेशन बट खूब म्हत्वाचें इनॉग्रेशन कितें आसलें तें पळोवया आनी आतां कितें जालां तें पळोवया। सेम वे आख्खी दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयल्यार सगळ्या एक ऑटोमॅटीक कळटा कितें कितें दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता ते। एक टायमा हांगा कसडो न्ही दड वचोन रस्तोच गेला दिसतालो आनी CRZ परमिशन मेळपा सारकें कटींग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आनी तेन्ना सगळे सरपंच बाकीचे म्हणपाले जातलें काय ना, दे वर डेस्पॉन्डंट नॅचरली हे जातलें जावपा ना अशें दिसतालें। हांवें सांगलें नथींग डुईंग, आय वील सी दॅट इट इज डन, आय एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आनी ताबडतोब आमी